गेल्या 15 दिसां पयलीं खोतीगांव काणकोण हांगाच्या थळाव्या लोकांनी जे फॉरेस्ट एरियेक फॉरेस्ट स्ट्रक्चराचें बांदकाम करताले तें आडयल्लें. तेंचें अशें म्हणणें आसा की तेंचो जो दुबाव आसा की हो स्ट्रक्चर जे फॉरेस्ट बांदता हो चॅकपोस्ट आनी हो चॅकपोस्ट जाल्यार फुडें हांगच्या जे लोक आसा गांवचे लोक तांकां त्रास जातले. तशेंच ते लोकांनी पंचायती वचून इन्क्वायरी केली की हाका खंयचो परवानो बी आसा काय म्हणून. तेन्ना ती पंचायती तांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की कसलोच परवानो ना. तेणी हें इलिगल म्हणून तें काम तेन्नाच बंद केलें. त्या उपरांत आतां 15 दिसांनी काल त्या थळाव्या लोकांतले 3 जाणां काणकोण पुलिसांनी आपोवन हाडल्यात आनी तांकां सांगलां की तुमचेर फॉरेस्टान केसी केल्या म्हणून. आज तेंची PIन तांकां आपोवन हाडलेले पूण जो कंप्लेनर आशिल्लो तोच येवन जाल्ल्या कारणान ते परतून गेले. थळावे लोक म्हणटा हांगा जर तर चॅकपोस्ट जर तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बांदता ताका तेंचो खर विरोध आसा आनी त्या चॅकपोस्टाक विरोध करपाची खंयच्याय थळाचेर वचपाक शकता. 23 फेब्रुवारी ह्या दिसा कितें जालें खोतीगांव वाठारांत जी येडा वचपाची रोडार सायडीचे स्कूल काडून खोतीगांवची स्कूल गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा थंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इलिगल म्हणपाक कारण येता की JCBचेर नंबर नासलो तो आनी थंय एक कन्स्ट्रक्शन करपाक JCBचें काम चालू आसलें. त्या वेळाचेर खुबशे 50 जाण एकठांय येयले आनी ताका जाप विचारली बाबा तुमी हांगा कितें करता, तुमचे कडेन पंचायतीची NOC आसा काय कितें, अशे खुबशे प्रश्न विचारले लोकांनी. त्या वेळाचेर जो थंय गार्ड हजर आशिल्लो तेणें कांयच उत्तर दिलें ना, आपल्या कडेन कांय ना. मागीर म्हणपाक आपल्या कडेन असं म्हणपाक आसा जाल्यार दाखय म्हणपाक सांगलें ताका पंचायत NOC आनी जें कितें काम कन्स्ट्रक्शन करता कितें करता जाल्यार पंचायती NOC गरज जाय न्ही. त्यात पंचायत वाठारांत ती एरिया येता आनी त्या वेळेर लक्षांत आयलें की तेंचे कडेन कांय ना आनी तो उठोवन तो गार्ड आसा गेलो. तेजे नंतर आमी JCB वाल्याक विचारलें बाबा तुजी हांगा JCBचेर नंबर ना हें ना, तूं कशें काम करता, तुगेलें रजिस्टर ना न्ही. तेन्ना आपल्याक कांयच खबर ना म्हणपाक लागलो. तेणी सांगलें म्हणून काम करता म्हणपाक लागलो. तूं काम म्हणलें स्टॉप दवर, मागीर तुमी काम करा, कायदेशीर करा काम. हें सांगता की तेणी आमचे कडेन हें केलें आनी तेणी बंद दवरलें काम. त्या वेळाचेर आमी मागीर ग्रामसभा सुरू जावपाचें त्या सेम डे आनी मागीर सगळे ग्रामस्थ आमी थंय ग्रामसभेक गेले आनी ग्रामसभेक पयलींच आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें ग्रामसभातल्यान. खबर नासली की तें इल्लिगल चलपाचें. ते शुक्रार दीस 1-2 दीस पयलीं रातचे ते डिमार्केट करताले रातचे 7:30 वरांचेर थंय रातचे डिमार्केट करताले. तें लक्षांत येयलें लोकांक आनी एक एप्लिकेशन दिवन दवरलें पंचायतीन. आनी ग्रामसभेक विशय जालो की जो पर्यंत पंचायती डिस्कशन जायना किंवा लोकांक सांगना तो पर्यंत खंयचेंय काम आमी इल्लिगल म्हणपाक शकता की तें नंबर नासली JCB आनी खुबशे गोश्टी आसा. आनी त्या वेळाचेर डिस्कशन जालें की इल्लिगल जें काम चलता कितें चलता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाल्यार तें लोकांक कळचें कशें कितें करता हो विशय जालो. आनी एक ठराव त्या वेळाचेर घेवन आमी RFO काणकोण वायल्ड लायफ हांकां धाडपाचो थारायलो आनी जालें. तेजे नंतर आमी त्या वेळाचेर त्या सायडीचे आसले आमी मामलेदाराक फोन मारलो, पोलीस स्टेशनार फोन मारलो. त्या वेळाचेर मामलेदारान आपलो मनीस दिपक आसा तल्लाटी ताका धाडून दिले थंय. तेणें येवन थंय इन्क्वायरी केली आनी जी की आसा तेणी घेवन तांकां तो हांगा मामलेदारा कडेन JCB घेवन येवपाक लायलें तेणें आनी तें जालें आनी आमी गेले. तेजे नंतर आमी आमचो लोकल MLA थंय येवन गेलो आनी तेमी ताका इन्स्ट्रक्शन दिलें की जो पर्यंत लोकांक नाका किंवा लोकांक कळना जाल्यार तो पर्यंत तुमी तें खंयचेंय काम हातांत घेवची न्ही. काम म्हणल्यार कितें स्ट्रक्चर बांदपाचें तेंचें काम चालू आसता. नेमको जागो खंयचे कडेन म्हणटा तुमचो? पिपळामळ थंय जे खोतीगांव हायस्कुलाच्या जवळ एक 500-600 मिटराचेर आसा आनी आसा फॉरेस्ट बांदताले पंचायती काय NOC पंचायती NOC काय नासलेली. त्या वेळाचेर आमी तुमचें कितें कायदेशीर आसा तें दाखय आमकां. आमचें ऑब्जेक्शन कांय ना पूण तुमी कायदेशीर करात कितें करता तें की फाल्यां लोकांक त्रास जावपा ना की आमच्या अंदाजा प्रमाण थंय चेक पोस्ट घालपा खातीर तेंची तयारी आसलेली अशें आमकां कळ्ळां. सांगलां तुमकां कळटा. हय आमचे ताका लागून तुमी सांगात लोकांक. ग्रामसभेक विशय घेतलो आमी ग्रामसभेक तो फुडें धाडलो आनी जालें. आनी आयज आमकां एक जवळ जवळ 15 दीस जायत आयले. आयज आमकां काल सांजचे आमकां फोन आयलो की आमचे 3 जाणांचेर FIR केला म्हणून RFO. नांव कोण कोणाचें तें? एक कल्पेश गांवकर, हांव स्वता आनी गजानंद वेळीप. आयज आमकां आपोवन आमकां विचारलें बाबा कशें कितें. पुलिसनार आपयलें. पुलिसनार आपयलें. आमी जें कितें घडलां तेमकां सांगलां पूण तो आयलो ना. जो कंप्लेनर कोण आतां? तो आनंद मेस्त्री आसा तो आयलो ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. आमी कशा कितें करता जाल्यार ते एक सांगपाचें म्हणल्यार त्याच एरियेक 2-3 वर्स फाटीं तीच एरिया एक 300 मिटराचेर जो आमचो लक्ष्मण गांवकार म्हण थंय घर बांदपाक सोदतालो. मिन्स तेजी खुपटी आसा थंय शेत आसा, काजू आसा, थंय केळीची प्लॉट आसा. थंय रानटी जनावरां
ती तेजी नासधूस करता म्हणून तो रावपा खातीर बारीकशी खूब बांदपाक वतालो. ह्याच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान थंय ताका बांदपा नाका म्हणलें की थंय मातशें डिस्प्यूट आसा आनी डिस्प्यूट तो रावलोय बीन. आयज तुमी डिस्प्यूट सॉल्व केलो ना. मेन म्हणल्यार आमी एक 2020 एक गव्हर्मेंटा कडेन एक रायट टू इन्फॉर्मेशन मागलेलें की तुमची खोतीगांव किंवा हांगाच्यो बाउंड्री फॉरेस्ट मार्केट केल्ल्यो आसा काय कितें. कल जरी डाव जर आसलो अशें जाल्यार हें लास्ट शेवटी आमच्या गांवांतल्या लोकांक त्रास न्ही. हांगा खंय कितें म्हाज्याच बाजूंतले असले लोक किंवा आनी अमक्याच बाजूचे असले लोक त्या वाटेन भोंवतले अशें ना न्ही. फाल्यां हांगा सगळेच लोक त्या बाजून फिरतले आनी जेन्ना चेकपोस्ट पोस्ट घालत जाल्यार लोकांक त्रास जातले न्ही. फाल्यां आमची फॅमिलीची कशें कोणाचे सोयरी येतले आनी कोण येतले. तेन्ना तो नडक्या चेकपोस्ट केलो पळय. आमी एक दीस हांव रातचो संक सुमार सांजे वयलो नडक्या वचपाक येतालो. त्या चेकपोस्टार म्हाका विचारलें तूं गेटीर वचून पास हाडलो काय विचारपाक लागलें. जर पिपा मार जाल्यार फाल्यां सेम लोकांक फेस करपाक पडटले त्रास चेकपोस्ट जाल्यार. नडक्या वयता जाल्यार तुमी शिशोळा गेटी वचून पास होवंक शकना खोतीगांवचे लोक. मेन लोकांक त्रास आसा न्हय हो सगळो खोतीगांवचे. तुमची चेकपोस्ट जर जाता जाल्यार तुमची भुमिका कितें आमची खर विरोध आसतलो. आमी आयज धा लोक आयला. आमी हांगा खोतीगांवच्या सगळ्या लोकांक उबी करतले आनी जे चेकपोस्ट आसा आमी ते जावपाक कशेंच दिवची ना. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार पळय आरएफओन आतां इन्सिडंट जाल्यार 23 तारखेर जालो. कंप्लेंट रजिस्टर तेणी आयज केल्या म्हणून तो एसटी लोकांक एक तर म्हाका सोंपोवपाचो तो डाव आसा आनी तो जर आसा जाल्यार फुडली स्टेप कितें तें आमी घेवपाची तयारी दवरतली. आमी आमचे कम्युनिटीचे ट्रायबलाची उटा ही आमी संस्था पॅरंट बॉडी आसा. ह्या संस्थे कडेन हो विशय व्हरतलो आनी ह्या अधिकाऱ्याचे खर कारवाई करपाक हो एसटी लोकांक सतायता हें आमी ताका आमच्या उटा संस्थे कडेन मांडटले. आमी एसटी कमिशनरा सगळ्यां कडेन आमी वयतले. हो जो ऑफिसर आसा हो आमच्या ट्रायबल लोकांक सतायता हेजे आमी नोंद घेतले आनी वयर जी आमी कारवाई करपाक जाय ती कारवाई करपा संदर्भात आमी फुडें वयतले. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश कोरकर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.